ऑल गोवा FMCG एंड टेलिकॉम डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशन्स हांव जनरल सेक्रेटरी. आनी आमी हांगा आयले कित्याक आमचो एक मेंबर फ्रॉम वास्को मिस्टर सागर नायक, ओके, हांच्या घराचो जेन्ना घरा कडेन न्हिदिल्लो तेन्ना 8 डेकॉइट्स ताच्या घरा आयले आनी तांणी ताका मारलो आनी ताजी फूल ऑर्नामेंट्स बी ते घेवन गेले. आनी आमी पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आमचे PI सराक मेळपा खातीर टू अंडरस्टँड की हो इन्सिडेंट जो जालो, ओके, हो प्रिवेंट करपा जातलो आशिल्लो काय म्हणून. आनी आमकां दिसता, म्हणजे आमी तांकां तें रिप्रेझेंटेशन दिलां, तातूंत म्हाका दिसता की इट इज अ कंप्लीट पुलिसींग फेलियर. बिकॉज मेन थिंग कितें आसा की पुलिसाचें काम हें न्ही की चोरी जातकच ताका धरपाचो. द मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की तुमी कशें प्रिवेंट करपाचें, पुलिसींग करपाचें, हाव टू प्रिवेंट द इन्सिडेंट फ्रॉम हॅपनिंग. आनी म्हाका दिसता की हांचे नायट पेट्रोलिंग कांय ना, ते जे रातचे भोंवतात तांचे कांय डॉक्युमेंट्स हे कलेक्ट करना, ते व्हेरिफिकेशनूय करूंक जाय. म्हणजे रातचो एक मनीस भोंवता, तो कित्याक भोंवता, ताजो तुमी आधार कार्ड घेयात, ड्रायविंग लायसन्स घेयात, तो खंय गेल्लो ते विचारात, ते रिकन्फर्म करात की खरेंच अशें आशिल्लें काय ना. जे पेट्रोलिंग आसता पळय, चार समज एक गाडी वता तर तांकां जिओ टॅगिंग मोबायल दिवपाचें, ताका न्हिदपा मेळपाना. 15 मिनटान तांणी सेल्फी घालपाची, अपलोड करपाचें. आनी जी गस्त लायता ताणें व्हडली बॅटरी मारून सगळ्याक टॉर्चिंग एवरी 5 मिनट्स आनी 10 मिनट्सान चलोवपाकूच जाय. हें समज जायत आनी एवरी कॉर्नर तो परतून अर्द वरा भितर परतून थंय पावत जाल्यार मागीर रावूंक शकता. हातूंत भितर लुफूल्स आसतले म्हणून कित्याक एकटो समज गाडी चलयता आनी 3 जाण आमी न्हिदयारे म्हणले, मागीर 1 वरान आपूण करतात. हे वर खूब आसा, 12 ते समज 5 पर्यंत 6 पर्यंत गेले, हातून न्हिदपाक टायम मेळटा. हातून न्हिदपाक मेळचें ना. हातून दे हॅव टू गिव देअर सेल्फी एवरी 15 मिनिट्स वा अर्दवर धरा. हातून ताका न्हिदपाक मेळचें ना. हे समज इम्प्लिमेंटेशन जशी आमी CS लायनी करता तशें समज हांगा लायले, कोण न्हिदपाक पावना, तांकां इन्सेंटीव बेज दिवपाची कितें तरी. Feeling vulnerable as businessmen that we are being targeted, we are the soft targets. All of the people know that these businessmen are there, they will have something, that we are thinking that we are being targeted now, and this is not a good situation at all. We will have to think, it is not a situation where we, like in Bihar, people are walking around with their own private security personnel. We cannot reach to that stage. This has to be stopped now only.